17 ऑक्टोबराक आयपीबीची बसका आयटी हबात जाली। पहिली बसका आयपीबीचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री नासतना घेतली म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केले। काँग्रेसीन आयपीबीक घेराव घालो। त्या उपरांत डॅमेज कंट्रोलाक तेच बसकेचो दुसरो भाग म्हूण सीएमाच्या फ्लॅटार 30 ऑक्टोबराक परत बसका जाली। आदले बसकेत पर्रीकारान 10 मिनटां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केले म्हूण आयटी मंत्री रोहन सांगतालो। मीटिंग जी आयपीबीची इतलो इश्यू जाल्लो म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक बरें दॅट द मीटिंग हॅज बीन हेल्ड एंड ऑल प्रोपोजल्स which have been there have been discussed and got to logical conclusion. Fatley meeting was called, which was called on video conferencing. When CM came on for video conferencing, we have had a chat for about 10 minutes and he had requested की तुम्ही सगळे proposal discuss करा आणि आपल्याकडे पर्सनली हाडून तुम्ही उलयात, which we will be able to discuss it better. आता आयपीबीचे मिनिट्सांची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले म्हूण खंयच साधी नोंद सुद्धा ना। असल्या महत्वाच्या बसकांनी कोण कोण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाक वांटेकार जाल्ले हे मिनिट्सांनी दाखोवंक जाय। ऑक्टोबरात आयटी हबात घेतिल्ले आयपीबीचे बसकेत चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे खरेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले काय ना ताचेर अजूनय प्रश्नचिन्हूच। ह्या बसकांनी 2 प्रकल्पांक दिल्ली मान्यताय कारणां दाखय नोटीसी दिवन फाटीं घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। ईडन इन्व्हेस्टमेंट आणि इस्टेट कंपनीक पेडण्या चोपड्या 140 रुपयांचे हॉटेल घालूंक आयपीबीन मान्यताय दिल्ली। कंपनी प्रकल्पाचे सुवातेर रेजिडेन्शियल प्रकल्प उबारूंक सोदता म्हूण तांकां दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची प्रक्रिया सुरू करपाचे अधिकार सीईओक दिल्यात। विनर रिसॉर्ट आणि स्पा कंपनीक अंजुण्या रिसॉर्ट बांदूंक मान्यताय दिल्ली। प्रकल्पाचे कामाक हिस्पा भायर कळाव जाल्ल्यान ताची मान्यताय रद्द करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। हे आयपीबीचे बसकेत याच हवन आणि कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन या 2 मरीना प्रकल्पांचेर अभ्यास करपाक एक उपसमिती नेमल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।